Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, we'll wait for the mic. They're giving me better mic, but we'll start because so that I can get a little more time uh, before the mic arrives. Yeah, the mic म्हणतात आपणाक लावचे तो टायम म्हणसर आमी मागणें करुया म्हणटा टायम वेस्ट करिना जावंक. Uh, just to give you a little background, Brother Simon and I were yesterday afternoon just chatting, and something he said to me sort of got the living water coming up my neck. That I said, let me please share it tomorrow. या काल म्हणटा आपूण आनी ब्रदर सायमन चॅट करताले उलयताले हांव तेन्ना ताणें म्हाका म्हणटा कितें म्हळें आनी तें ताचें उतर म्हाका इतलें म्हाका तें लागलें म्हणटा की म्हज्यांतल्यो सगळ्यो ह्यो उदकाच्यो झोरी आसल्यो त्यो व्हांवन हय हांगा पावल्यो की ह्यो म्हणटा म्हणजे हांवें सांगलें म्हणटा ब्रदर हांव आयज हांगा येवन हांव म्हज्या भाव भयणांक शॅर करूंक सोदतां म्हण. Have you all seen, and there are some dogs here, no? Have you seen, in Goa there are many dogs, have you seen a dog chasing his own tail? हांगा म्हणटा आमच्या गोंयांत जायतीं सुणीं आहात हा की ना हांगा थंय बोल्ल्यान आनी हांगाय आमकां ह्या न्यू क्रिश्चन होमानूय आमचीं दोगां विस्वासी सुणीं येवन बसतात केन्ना पूण तुमी पळयलां म्हणटा एक सुणें आपलेच शेंपडेची पाट धरता कहें केन्ना पूण पळयलां हिंचें सुणें आपलेच शेंपडेक पाटी घालून खंय करता पाट धरता. How many of you have seen that? पळयलां. Yeah? Tell me, does the dog have a tail? Why is that dog chasing his own tail? Does the dog have a tail, or why is he looking for a tail? ते सुण्यांक शेंपडी हा की तें दुसरे शेंपडेक सोदता काय म्हणटा तें तो. So he has a tail, but he is now going round and round in circle looking for his tail or looking for a tail. या ताका म्हणटा शेंपडी हा पूण तें आपली शेंपडी ताका दिसना म्हणजे तें गुंता 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 आनी आपली शेंपडी पळोवंक सोदता पूण ताका ती दिसना तें गुंता तितलें ताची शेंपडी गुंता न्हय. So when Brother Simon and I met yesterday, and he had gone to the hospital, and he said this very Christian group was praying, asking God for something they already had. आनी ब्रदर म्हणटा हॉस्पिटलान गेल्लो म्हणटा आनी थंय ताणें पळयलें जायतो एक ग्रूप कसो आसलो की ती मागतालीन देवा लागीं मागतालीन आपणाक कितें जायत मागतालीन जेन्ना तांकां तें ऑलरेडी देवान करून दवरलां तेंच ती पोत ती मागतालीन देवा लागीं. Now, tell me, the mic is still coming. Tell me, if you ask, say, I see this sister is sitting here, you can do it, and I gave her my watch, okay? And she has my watch, but she still says, give me the watch, give me the watch. Why is she saying that? It's because she does not believe that I have given her the watch. आतां म्हणटा एक उदाहरण घेचें समज तूं एक भयण आहा भाव आहा ताचे लागीं घोडयाल ना आपलें म्हणटा घोडयाल आपणें ताका दिलां आनी तरी म्हणटा तो घोडयाल दिलां आसतनाय तो मागीर थाव म्हाका मातशें घोडयाल दी म्हाका मातशें घोडयाल दी कित्याक अशें कोत्ता काय म्हणटा आजून तो स्वत मानिना की ताका हांवें दिलें म्हण तें घोडयाल. What I'm saying, no, to ask someone is because you don't trust God. It is like an insult to God. To ask something He has already provided. Just 1 second. Is it okay? Yeah, okay. Testing. You know, if somebody asks you something you have already given, it is because you are insulting, you don't have value for that person, you don't believe in his word. So it is not something that God has given, but give it one more time. It shows a very bad, at least to me, relationship between two persons. I'll just wait for sister, huh? I'll just wait for sister. आता
Father brother मुळान जेन्ना Yeah. Okay. Take the other mic, sister. फातन ब्रदरान म्हळां जेन्ना हांवें तुका घडयाळ दिले तूं म्हजो इश्ट म्हणून तूं म्हजो कोण मोगाचो म्हणून मोगाचें म्हूण दिलें आनी जेन्ना तूं तें दिलां आसतनाय तूं फकत स्वत मानचें नाय तें मानून घेवचें नाय की हें म्हाका दिलां तें म्हजें तें जालें आतां म्हूण तरी तूं मागीत रावतलें तेन्ना कितें म्हाका जातलें काय म्हणटा म्हाका दूख भोगतली न्ही की हांवें ताका पळय मोगान दिल्या एक वस्त आनी तरी आसतना तो तें म्हजे लागीं तें मागीत हा म्हणजे तें म्हजेर विस्वास दवरिना अशें जातलें म्हणटा. You know, I came from a different faith, but when I was rescued and saved by Jesus, this is what I noticed among Christians, that they were praying, they were warriors of prayers, but I don't know if it went above the ceiling. दादा म्हणटा आपूण पयलो कातोलीक धर्मांतलो न्हय आपूण दुसऱ्या तेन्ना आपणें जेजूक मानून घेतलो आनी हांव जेजूक आतां मानता तेन्ना म्हळ्यार आपणें पयलें म्हणटा ही जी क्रिस्तांव म्हणटा आनी तो लोक कसो येदी मागणी म्हणटा व्हडले बूक वाचतली व्हडली मागणी करतात आनी मागतात जेजू लागीं मागतात जेन्ना तांकां सगळें दिल्लें आसा तरी ती म्हणटा फकत मागतात. So I will share with you the truth, okay? And you'll really be blessed if you allow me to share, if you open your hearts to listen to what I want to tell you. आतां म्हणटा पळय म्हाका जें कितें सांगूंक सोदता हांव तुमकां तें म्हणटा आपले हांव म्हजें काळीज उखडून तुमकां सांगता उक्त्या मनान आनी तुमी तुमचें काळीज मन उखडात स्वत मानात आपणाचेर हांव कितें म्हणटा तें आनी तें बरे भाशेन आयकात म्हणटा तो आनी काळजान कोंचून दवरात. So I'll make a phone call now to my Father in heaven, and you can overhear it. आतां हांव म्हणटा म्हज्या बापाक आतां स्वर्गीच्या बापाक आतां तो फोन करपाचो आसा आनी तो म्हणटा कितें उलयतलो तें तुमी आतां आयकात. Okay? So that you know. All right. My Father in heaven, Father and God of Jesus, I come to you in the name of Jesus. म्हज्या स्वर्गीच्या बापा म्हज्या सोमया म्हज्या दोनया हांव तुजेशी येता आतां जेजूच्या नांवान. Your Spirit, put it in my heart to share what I am going to teach these brothers and sisters. आतां तुज्याच आत्म्यान तुज्याच पवित्र आत्म्यानूच म्हाका हें म्हज्या मनान घाला जी उतरां जी हांव आतां हांगा सांगूंक सोदता म्हज्या भावा भयणांक ह्या जाग्यार. I don't want to teach them because the role of a teacher is very dangerous. If I teach them something wrong, I will be held accountable. तुवें म्हणटा हांव ताका शिकोवंक म्हूण वचना कित्याक शिकोवप्याचो म्हणटा वावर खारे एकदम भोव भिरांकूळ कशें एक जर एक टिचर कितें शिकोवंक शिक्षक चूक करीत चुकीचें शिकोवन दीत जाल्यार म्हणटा ते शिक्षक आतां आपूण जें शिकोवन कितें चुकीचें सांगून हांव जबाबदारी म्हणटा त्या पासत तुजे मुखार. I will just share what I believe to be the truth. हांव म्हणटा येद्या वेळार म्हज्या भाव भयणांक सांगूंक वता जें हांव सत मानता की हांव कितें उलयतलो तें स्वतूच उलयतलो म्हूण. So if I have erred or I have misheard you or I have interpreted the Bible incorrectly, Daddy, please forgive me. सो म्हज्या बापा म्हणटा जर हांव तुजें उतर ही बायबल म्हणटा ती तुजें उतर फाल्स ओ चुकीचें करीन ओ दुसरें तुजें उतर म्हणून हांव तें हांव म्हणून दाखयन जाल्यार म्हाका बोगोस म्हणटा म्हजी चडशी एक चूक जायत जाल्यार म्हाका बोगोस. So let all that I'm speaking be you and none of me. जे सगळें हांव आतां सोदतां तें फकत तूंच बापा तुकाच हांव सोदतां आनी कांयच ना आनी कोणूच ना तुजे भायर. I thank you and praise you in the name of Jesus. हांव वाखाणटा आनी दिनवासतां तुका जेजूचे नांवीन. So I don't know whether you'll get the scripture. I'll start with my favorite scripture
which is, I know it very well, I don't need to look anywhere. It is in Ephesians 3:20. I'll read it if you can't read on this system. Is it possible to project Ephesians 3:20? Try. Okay. This scripture, I'll tell you what this scripture is talking to me. It's telling me, before I read it to you, it is telling me that the entire power has been lodged within us. आता भाव म्हणटा आता ही एफेसकारांक 3 आनी 20वी वळ आपले लागीं म्हणटा आपूण तुमकां म्हणना म्हजे लागीं म्हणटा अशें उलयता की सगळी पदवी जी देवान दिल्या ती म्हजे भितर आसा वो आमचे भितर आसा. We are the temple of the Holy Ghost. You know, temple, like the Old Testament temple. I mean, you don't have any temples outside. You don't have any temples. We are the temple. आणि हांव जावन आसा म्हणटा देवाचें मंदीर, पवित्र आत्म्याचें मंदीर. न्हय भायर मंदिरान दिसतात ती, पूण हांवूच म्हणटा एक देव पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा. The same power that raised Jesus from the dead, raised Christ from the dead, is resident in us. तोच पवित्र आत्मा, बापाचो पवित्र आत्मा जाणें आपल्या जेजूक 3ऱ्या दिसा पुनर्जीवन केला, तोच म्हणटा पवित्र आत्मा आयज आमच्या दर एकल्याच्या भितर जियेता आसा. You know, before I go on and tell you many things, I think this is sufficient. I can tell you many things, but this is sufficient for us if you just close your eyes and think, just think how much power is within us. I think we have to realize it. It's, you know, I can go from one scripture to the other, but unless we all understand how much what is in us, you know, it's no point going on further. पळय ब्रदर म्हणटा पळय आमकां म्हणटा हीच पयली मूळ म्हळ्यार ते म्हणटा हीच शिकोण मूळ इतलेंच जे आमचे तर कालचा मनान रिगलें आनी आमकां खरो समजणी मेळ्ळी हाचीच जाल्यार पुरो म्हणटा. आतां इलो वगत म्हणटा आमी दोळे धांपून चिंतुया नियाळुया ही पदवी जी बापाचो आत्मो जो आमच्या भितर आसा आनी त्याच आत्म्यान बापाच्या जे आपल्या पुताक जेजूक मेल्ल्यांतलो 3ऱ्या दिसा पुनर्जीवन केला त्याच आत्म्याची पदवी आमच्या भितर आसा. हेंच म्हणटा एक व्हडांतलें व्हड सोत आमच्या आपणाच्यान म्हणटा. आतां जायते तुमकां ह्यो बसावण्यो दाखोव येता, दुसऱ्यो समजणी दिवं येता, पूण ही जावन आसा मुखेल म्हणटा एकदम म्हत्वाची गरजेची ती ही कितली पदवी आमचे भितर देवान घाल्ली आसा. Now, even look at, let's just examine this scripture. Again, what it is saying is, yes, can God do anything? Yes, He can do. Can He do even more than what you are asking? Yes, He can exceed. How much? Far abundantly. Above, you can not only what you are asking, but even think. God can do all that. Yet all that. हांव आचिलेंच वाचता तुमकां पळय आपले पदवेन आपली पदवेन आमचे भितर जे आपलें काम करीत आसा तो पवित्र आत्मा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता ओ आमी कल्पूंक शकता म्हणजे चिंतूंक शकता ताचे परस वगळें करूंक ताका पदवी आसा. आमी कितें मागता पळय देव आमकां मागल्यार दिता कितें? देव मागता तें दिता की ना? वय आमकां मागता तेंच न्हय मागिना तें पासून तो दिता. इतली पदवी आनी शक्ती ताका आसा. But the last part of that verse says, according, actually in English, in mathematics, we have in proportion to. According to the power that works in us. And that means how much of that power is being worked out. तो म्हणटा पळय हें तुमकां सगळें मेळोंक शकता फकत आनी फकत जो तो पवित्र आत्म्याची पदवी जी तुमच्यांत वावर कोत्ता ताचेच
परमणें तें तुमकां मेळोंक शकता म्हणटा. तर ही पदवी आमचे भितर कितलें वावर करता काय, ओ ते पदवेक आमी कितलें वावर करूंक दिता. Simple example is healing. हां, एक सोंपेशें उदाहरण म्हळ्यार पेखवणी म्हणटा. Yesterday, brother was going to one hospital and they were all praying, asking God to heal the person. काल म्हणटा पयलीं सांगलां ते भशेन ब्रदर हॉस्पिटलान गेलो, ब्रदर सायमन, आनी ती ताचे भोंवतणी ते पेशंटाचे भोंवतणी जायती लोक खाल्लो म्हणटा. फकत ती मागतालीं, जेजू तिका बरी ताका बरो कर, मागतालीं बरो कर म्हूण. Now Isaiah, I won't go to the scripture, in chapter 53 already tells 1000 years before Jesus came that by his wounds we are healed. तो म्हणटा इसायास प्रवाद्यान जायती वर्सां जेजू येवच्या आदीं बरोवन दवरलेलें आपल्या 50 आनी 30 आवेसळान की जेजूच्या रोगतान आमी बरीं जाल्या, जेजूच्या गायांनी रोगतान आमी बरीं जाल्या. Now, then after Jesus, Peter writes in 1 Peter 2:24. Maybe we can just have that, brother, they know it. He writes, yeah. मागीर जेजू आयल्या उपरांत पयली पेदरूची चीट, दुसरो आवेसर आनी 24वे वळीन तेंच म्हणटा. And that very last, by whose stripes you were, it's past tense, not you are, you were healed. आनी हातूनय आमकां पळय भाग्यवान पेदरूची चीट, दुसरो आवेसर 24वे वळीनूय म्हणटा की ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. So why does Peter wrote this after Jesus had been crucified on the cross? So therefore he says, you were healed. Okay, now Jesus is seated on the right hand of God. Yeah. He's resurrected. All that's happened. And Peter is writing this, that you were healed. Which point were you healed? You were healed on the cross. आतां जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो तेन्ना पेद्रू हें सगळें बरयता. आनी जेन्ना तो मरोन पुनर्जीवन जाला आपल्या बापाच्या उजव्याक आसा तेन्ना म्हणटा तुमी म्हणटा जेजून तुमकां आपल्या गायांनी पेखयल्यान, बरीं जालीं, बरीं केल्यान. I was just telling this sister who was driving with us here, I told her, imagine you're going to a grocery store, and you are not going, I'm sorry, your husband has gone to a grocery store and he has done all the groceries, rice and everything. And then he has paid the money, okay? And then he comes home and says, now I'm going to work. Please go and collect the groceries. आतां म्हणटा हांव म्हजी भयण एक म्हणजे बरी मोटरान येताले आमी हांगा तेन्ना हांव तिका सांगतालो म्हणटा आतां समज तूं म्हणटा तुजो घरकार गेला एका मांडार गेला, शॉपार गेला, दुकानार गेला आनी जायत्यो वस्तू लायक साकर, चावचो पालो सगळें तें घेतलां बॅगभर, फारीक केलां आनी बील घेवन आयला आनी बायलेक दिलें आनी तो कामाक गेलो. आनी आतां बायलेक म्हणटा तूं मातशें वच शॉपार आनी हें बील दाखय तांकां आनी त्यो सगळ्यो वस्तू हांवें घेवन दवरल्यात त्यो घेवन ये. So now she says, okay, and then she goes to the shop in the evening or afternoon. She goes to the shop and she tells a big store, maybe like Maxon or something, you know, my husband paid and he bought these item. And she goes, says, please give them to me. आनी तें आतां म्हणटा बायलेक टायम मेळटा तेन्ना ती वेता, तें बील घेता आनी तें सगळें लिस्टूय ती गोवान घेतल्या वस्तू त्यो आनी ती वेता म्हणटा सोमसो एक मॉलान वेता आनी दाखयता तांकां कावंटरार ह्यो वस्तू हे म्हज्या गोवान घेतल्यात त्यो आनी हें आसा बील, तर त्यो म्हाका मातश्यो दियात वस्तू म्हज्यो. But they don't recognize her. They don't recognize her. They only recognize that receipt, paid stamp, and these are the items. आतां पळय घेतलेल्यो कोणें वस्तू त्यो, वस्तू घेतलेल्यो कोणें तिच्या घोवान. ही कांय गेली ना घेवन, घोवान हाडून घेवन हाडिल्ल्यो, पूण आतां त्यो वस्तू हाडूंक ती वेता. म्हणजे ते त्या मॉलांतले ते कोण घेतलेले ते हिका वळखनान
पूण ते कित्याक वळखता तो रिसीट दाखयता पळय तो ते वळखतात हो आमचो रिसीट म्हूण आनी तिका त्यो वस्तू दितात. Now she can sit there and cry and fast the whole day. You think they will give it to her? समज तूं ती थंयसर गेली आनी बसली रडली आनी उपास केलो आनी सगळें केलें ताका तिका ते मेळटल्यो वस्तू त्या रिसीटा वेरेत तिका वस्तू मेळटल्यो आपल्यो ना. So that's what Peter means here, that the receipt which we see in the Bible, it's a receipt. That on that you claim your healing. वो जावन आसा आमचो रिसीट वो ही बासावणी जावन आसा आमचो रिसीट की आमकां देवान पेखयल्यान आमकां देवान बरी केल्यान. Now, this is about, this example I've given about healing. The same things apply. The Bible is a bag of promises. वो एक आपण एक उदाहरण घें फकत पेखवणे वयर दाखयला म्हणटा पूण तशें ही बायबल आख्खें पवित्र पुस्तक म्हणटा जावन आसा एक साक देवाच्या बासावण्यांची साक वो बल्ल्या तातूंत बासावण्यो. So it's like that dog. It can keep on going round and round trying to get the healing and say, God, please heal me. God, please heal me. I'm fasting. Or it can claim by right that, look, healing, I claim my healing by what has already been paid. I have a receipt on the stripes. तो म्हणटा पळय आमच्यान म्हणटा ते सुण्या भाशेन म्हणटा गोल 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 भोंवून सारी येता आमच्या दिसांनी वर्सां तें मागूंक मागूंक सायबा दी म्हाका बरो कर आनी कितें कितें जाय तें करूं येता म्हणटा आनी वर्सां सारूय येतात मेळो नासतना. पूण त्याच बरोबर म्हणटा हो जो रिसीट आमकां हा बरयल्लो डॉक्युमेंट म्हणटा तो की जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्ल्या ते गोल गोल भोंवचे भाशेक तूं तर सारको ते बासावणेक वचोन गड्डरशी ती बासावणी तुज्या तोंडान म्हणशी तुजें काम जालें तुजी पेखवणी मेळ्ळी रोखडीच. So now tell me, do you all agree that God can do everything? आतां तुमी मानतात की देवा लागीं सगळें जाता म्हूण देवाच्यान सगळें करूंक जाता म्हूण तुमी मानतात? Then whether you say you need from the Bible or nothing, why doesn't God just say, oh, you're hurt, you need your sickness? Why doesn't He just say, forget all that Jesus did? I forget what Peter has written. I am healing you now, right now. आतां म्हणटलें तें आनीक सगळें करचे भाशेक थंय बरयल्लें आहा आनी सांपेदून बरयल्लें आहा आनी कोण इजायसान म्हळां आनी कोणें म्हळां तें आनी खंयचे भाशेक आतांच कित्याक म्हाका देवच येवन कित्याक म्हणना हांव जेजूच बरें तुवें सगळें सोंसतायत इतली वर्सांची पिडा चल तुका बरो करता आतां कित्याक परत म्हाका म्हणना अशें म्हणटा आमी जायते जाणां चिंतावंक जाय. Come sit your prayers, light your candles and say, God, please, I can't read the Bible. I'm not a Bible scholar and all. You, those people are there on the stage. You just heal me. Why is it not simple for God saying, poop, you're healed? तो म्हणटा पळय देवाक सांगूंक म्हणटा सायबा म्हाका ती बायबल आनी तें वाचूंक कळना हांव शिकूंक ना आतां हांव वाती पेटयता हांव कितें मागणी करता दिमी घालता उपास करता तूं मातसो येवन म्हाका बरें कर पळोवया तूं जालें बरें म्हूण जालें हांव हें कित्याक सगळें करूंक. What do you think? Why is God not doing that? Why is He not having a lot of times mercy and saying, forget all that, just I'll heal you, I'll give you money, I'll give you peace, I'll give you this, I'll give you everything and I'll let me go, don't trouble me anymore. जेजू कित्याक म्हणना काय म्हणटा की म्हाका मातशी विरार करून नाकात पळया गे तुका पेखवणी जाय तुजी पेखवणी घे तुका दुडू जाय तुजे दुडू घे तुका शिर्वीस जाय घे शिर्वीस दीत रावता आपलो. Why? कित्याक करिना तसो? Take a shortcut, no, dear God. Forget, I'm not going to read that 1 Peter 2:24. Just take a shortcut and do the work and let's all go home. आजकाल सगळें फास्ट जालां न्ही फास्ट फूड म्हणटा तशें फास्ट आपलो म्हाका सांग घे तुजी पेखवणी घे तुजें कितें कितें जालें कोंत काबार तें आनी कित्याक सगळें वाचूंक जाय शिकूंक जाय.
Why? Why? Unless you think, Oikhina. I don't want to give you the answer unless you feel hungry to receive the answer. Otherwise, you'll forget it. कितें म्हणटात तुमी? Anybody wants to volunteer an answer? Why God doesn't seem to take mercy and just say, forget it, I'll give you everything you want. You have been fast, on your knees for a long time, you've hurt your knees, so let me just do everything and go home. कित्याक कित्याक जेजू तसो म्हणोना काय म्हणटा? बरें तूं कितलो गो दिमयेर जालो, तुजे दिमयो दुखल्यो दिसता आनी कितें तुवें उपास करताय, तुका भूक लागतली आनी पडशी तिचो गुंय येवन आनी हें तें सगळें सगळें कितलो थेंब जालो तूं सोंसताय, कितलो थेंब जालो तूं बेकार आहाय, घे आतां घे तुज्यान चल, म्हाका आनी Okay, गिरायक करनाका. this question I will answer, but next question I'll ask you to answer. Huh? हाचो आन्सर तुमी आतां दिवंक ना. आतां म्हणटा हांव तुमकां तो आन्सर दितां, जाप दितां, पूण फुडें विचारतलो तर ती जाप तुमीच दिवची पडटली म्हणटा. Look, one, very important, everywhere, I'm not going to the scriptures, God will not lie. Listen देव to this. म्हणटा केन्नाच फोटी मारिना. So if a word goes out of his mouth, he can't retract it. जेन्ना ताणें एक पाट आपल्या तोंडान उतर दिला मुळां, तें तो परतून केन्नाच घेवचो ना आपलें उतर. So he's not going to send Jesus all over again just for you 2018 just to heal what he has done. That is a final sacrifice. It is finished. Hallelujah. 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 पळय जेजू म्हणटा 2018 वर्सान आमी आहा आतां 2018 इतलीं वर्सां जालीं म्हणटा जेजू खुर्सार मेला. बापान आपल्या एकल्याच पुताक खुर्सार मारलो, सगळे आमचे घेवन आपले कुडीत तो मेलो आनी तेन्ना ताणें सांगलां हांवें तुमकां पेकयलीं म्हूण. आनी परत परत म्हणटा आतां तो परत परत जेजू एके एकल्या पासत आमचे पासत मरचो ना म्हणटा, गरज ना मरपाची. And if we ask God and he agrees to heal us now, it means the sacrifice 2000 years ago on the cross was in vain. आनी जेन्ना आमी आयज पासून जे देवान करून दवरलां ताचेर विस्वास दवरिनासतना आमी पळय परत परत ताका म्हणटा सायबा म्हाका पाव, सायबा म्हाका हें कर, सायबा म्हाका बरें कर, सायबा म्हाका चिरवीत दी, भिकारीकूय मागीत आसता तेन्ना आमी कितें करता? ते देवाचे पळय ताणें योद्न भेटयलो आपलोच तो निर्फोळ करता. सगळे जेजूचे कोस त्रास मरण आमी निर्फोळ करता अशें करून. So consequences of such a request is, to me, okay, I don't know to you, but to me is like annulling the sacrifice on the cross. अशें म्हणटा करून आपणाक जाल्यार म्हाका म्हणटा खूद हांव तुमचें नकळो, पूण अशें करून हांव म्हणटा म्हज्या देवाचो तें बलिदान केलां तें हांव नाकाडटा मानून घेना. When Jesus tells us, it is finished, right? And he tells actually twice. If you want, he tells us twice. What is finished? Let us understand what it is that is finished. Or is it just a simple word? Finished means what? Oh, it's over now. The whole drama is over? No. That let us study now what is finished on the cross. आतां जेजून म्हणटा निमाणें सगळे आपले कोस सोंसून हळवळून तो 3 वरां उंकळोन ताणें आपलो प्राण सोडचे आनी ताणें म्हळें सगळें संपादलें, सगळें संपादलें म्हळ्यार सगळें काबार जालें. हें आतां कितें तें संपादलें ओ कितें काबार जालें तें आमी आतां शिकुया म्हणटा. See, end of the, what I'm really telling, no, that sacrifice on the cross was most supreme. That sacrifice on the cross was most complete. That sacrifice on the cross, I'm already feeling the tingles. Yes, yes. It's just amazing when we say praise Jesus, it's like an empty word. Please translate that. हें जेजूचें बलिदान म्हणटा. हें जेजू क्रिस्ताचें बलिदान जावन आसलें एक संपूर्ण बलिदान. ताचे ओन आनी व्हड बलिदानां नान. ताचे ओन व्हरती भेट योद्न ना.
ही जावन आसली ताचे सुपूर्ण सगळ्यावन व्हड. This morning at Mass, Father read out the Passion that is described in St. Mark's Gospel. And just translate that, sister. आयज सकाळी म्हणटा फादरान आमच्या तिमीस करतना आयज तो एवांजल हा मार्कूचे सुवर्तमान तातूंत आमी पळयले जेजूचे कश्ट. See, Jesus had doubts. He says so many times, he falls down on the ground. These guys are sleeping. Means he was going to be separated from the Father. And he must be looking at you and me and saying, is this really worth it? Are these guys even going to be like, are they really worthy of this? As my father was reading the Passion with other people, this is what I was feeling. The motions that Jesus was going through, why he was falling, why he was asking God, you can do everything. Just take this cup away. जेन्ना म्हणटा जेच्चिमनी मोळ्यांत जेजू मागणे करून गेल्लो आनी ते आपले दोगा तेका शिसांक भायर दवरलेले म्हजे पासत मातशे जागृत रावात आनी मागणें करात. आनी तो म्हणटा थंयसर वळवळटालो रडटालो पडटालो आनी इतलो दुखींत आसलो खंती बरी जाल्लो. आनी 2-3 फावट ताणें भायर येवन हांकां पळयले आपले सीस ते न्हिदेन भरमेताले तांचे दोळे सदांच बंदूच देखले ताणें. So now let's see what happens on the cross. आणि सॉरी let's see what happens on this आणि exam. निमाणो तो बापा म्हणटा तो चिंतालो की आतां बापाची आनी म्हजी इश्टागत चंबून हात आतां तुटतलो आमी दोशी जातले. हें जेजूच्यान सोंसूंक जायनासलें. ही ताची व्हडांतली व्हड दूख आसली. आनी तो म्हणलो बापा जाता जाल्यार हें पात्र म्हजें सोडचिलें कुशीन काड. You know, have you imagined, have you ever considered what if Jesus had failed on the cross? आतां कितें जातलें हाल्लें काय म्हणटा जेन्ना जेजू खुर्सार वचोन तो आपलो पूर्ण ताचें कार्य संपूर्ण केलें ना जाल्यार देवाची खोशी केली ना जाल्यार. See, we are just saying victory as though it's some automatic, is God. We are not realizing that Jesus did not take one iota, one bit of his godliness, that he was the Son of God, one bit of advantage. And he fought it as a man. जरी आसतना जेजू मनीस आसलो देव आसलो पूण मनीस जाल्लो. तो देवपण आपलें ताणें खंयचरूच इतल्या आपल्या त्रासांनी गेलो तितल्यांनी देव कसो तो वागलो ना. देवपण उजार केलेंच ना. तो मनीसूच कसो वागलो. मनशाचें सैम ताणें घेतलेलें त्याच सैमान तो असोच काय घेवन गेलो खुर्सार पासून. That victory on the cross was not one bit automatic. It was all through Jesus. He won it fair and square. He did it. He suffered. He trained himself. Everything was done by Jesus on the cross. सगळें जें म्हणटा केलें ताणें तें आपलेंच केलें. जेजूनूच केलें. ताका कोणें ही ऑटोमॅटीक मॅजीकूय करून सगळें करूंक आदार दिवंक ना. ताणें आपणेंच मनीस आसतना पासून मनीस जाल्लो तेन्ना पासून जावन पासून ताणें आपलेच वस्तूंकी सगळें केलें. सोंपें न्हय आसलें तें. When he was born, please don't assume that he was born speaking Hebrew. जेन्ना जेजू जल्मल्लो आमी नातालां म्हणटा जल्मल्लो तेन्ना समजो नाकात की तो रोखडोच हिब्रू भास उलोवंक लागलो म्हूण. It took him 30 years to get ready for this battle. 30 वर्सां ताका लागलीं ते आपणाचें झुजूंक तयार जावंक. Why didn't the battle take place when he was 16? I don't know. But I think he still had to understand all the secrets and the mysteries and then who he was. And then he was ready. And that's when Cana takes place, the first miracle. आनी इतल्या वर्सांक तो म्हणटा गोडेक त्या आदींच ताका तो तयार आसलो जातलो पूण म्हजे प्रमाणे हांव जाणो म्हणटा तो 30 वर्सां पासून 30 वर्सां लागलीं ताका सगळे देवाच्या राज्याचे गूट आपल्या बापाची. And even when Mother Mary says, asks him to help with the wine, he says, woman, my time has not come. And he's already 30 years old. He's still not feeling he's maybe ready. आनी ती काना गांवांत म्हणटा लग्नां वसल्यान ताची पयली मिलाग्र जाली ते उदकाचो सोरो करूंक. आनी जेन्ना ताची आवय ताका येवन म्हणटा पुता तांचो सोरो सोंपला तेन्ना तो तिका वस्तोरी म्हणटा वस्तोरी तुका आनी म्हाका कित्याक पडला. See, unless
I, and all of us, I think, if I'm putting myself in with us, understand the supremacy and the absolute conquest and the defeat of Satan on the cross, I think the Bible, to me at least, is useless. आता तुम्ही जस्ट चिंतात म्हणटा इतले हाची खोराय खोलाय खोलाय आनी खोराय घेवया की जेजूक त्या खुर्सार वचोन हे सगळें दोग सोंसून आपणाचे प्राण दिवप म्हळ्यार हें सोयतानाक म्हणटा माथ्या वयल्यान गेल्ल्या भशेन मागीर ताका समजोंक ना वयतलो गुट. So I ask you, I said I'll give you the answer, no? What if Jesus had, like we saw today in Gethsemane at the Mass? Just assumed. See, he also had to act in faith. Assumed. You know, I don't want all this. Lord, thank you. I'm not going to the cross, if he had done that. Or something else wherein he had failed at the cross and he had later on even at the cross did something and he had not been able to sacrifice himself at the cross. आतां समजुया म्हणटा ताणें पयलंच वेचेच आदी म्हणटा हे कोर्स दोग सुरू करचेच आदी तर ताणें आपलें मन बदललेलें आनी ना हांव हें सगळें म्हजे लागीं जावचें ना हांव म्हज्या बापाची खुशी करचो ना म्हण फाटीं सरलेलो जाल्यार ओ दुसरें म्हणटा तरी तो थंय पासून वचोन खुर्सार पासून वचोन ताणें कसली एक चूक आदारलेली आपणाक जाय तें केल्लें जाल्यार कितें जातलें ल्हान काय म्हणटा. I don't know what would have happened, but I can only conjecture. I can only speculate. I can only guess that Satan would have had a claim to heaven. सो म्हज्यान म्हणटा हांव नकळो कितें जातलें पूण म्हज्यान एकूच सांग येता की जेजून तो आपलो सारको सॅक्रिफायस केलो ना देवाक मानता तसो देवाचे खुशे प्रमाणे जाल्यार म्हणटा सोयतानाक म्हणटा सगळो हक मेळटलो आसलो स्वर्गा वयर. But he saw your face 2,000 years ago. Each one of us individually. Each one of us etched on his hand. And for you, he died. पूण जेजून तशें केलें ना कित्याक ताच्या बापान आमकां एकल्याक आमकां सगळ्यांक संवसाराच्या सगळ्या मनशांक तें म्हणटा तोंड पळयलें आनी आमची सगळ्या मनशांची नांवां देवाच्या बापाच्या हातार कांतयल्लेलीं आसात तीं पळयलीं आनी त्याच पासत म्हणटा जेजून आपलें बलिदान केलें. Now let's praise the Lord. Hallelujah. 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 Now let us see, instead of being like that dog going round and round, what has been provided to us on the cross. आतां आमी पळोवल्या म्हणटा एकदम म्हत्वाचें मातशें तुमी ती कोटेशन जी बसावणी दिता ती बरोवन व्हरची वो कितें बरोवंक जाता तांणी बरोवचें म्हत्वाचें शिकोवण. आतां आमी पळोवया म्हणटा John 19:28. Just now what did you What did I say? Yeah. Doesn't matter. Just go on. 19:28. Let us see now what happens on the cross. Okay? आतां खुर्सार कितें देवान आमचे पासत केलां तें आमी पळोवया म्हणटा. आतां जिवांचो शुभ वर्तमान 19वा एपिसोड. Don't worry, I will not give you what your religion gives. I'll give you something that's a revelation to me. 28वी ओळ. Now, the key word here is accomplished. All right? Accomplished. And those who don't know English, doesn't matter. It's not English language. But this is John chapter 19, verse 28, which says, in English it says, after all that. See, this is the very end. Just before they give him the vinegar. And immediately after the vinegar, he doesn't die. He gives up the ghost. Jesus cannot be killed because he's not Adam's son. Please remember that. Jesus gave up his ghost. Pontius Pilate, Caiaphas, no one could kill Jesus. He gave up his ghost. But just before that you will see in 29th verse, 28th verse, this is the final. And John is a person
Yeah, just translate that, या. sister. आमी ह्या बसवणेन पळयता की ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणो जावन सगळें संपादलें, सगळें सोपून केलें आनी सोपूनायन पाडून येवचे खातीर जेजून म्हळें म्हाका तान लागल्या आनी ताणें ताका शिरको दिलो पियोंक. शिरको ते विनाग्री म्हणटा ताका. Yeah. Now, you know the word accomplished there in English language, it means finished. Finished is not just over, it has been all done. Everything has been done. Yeah. And what does scripture say? Is Jesus knowing? Now he knows when the thing is, at the last point, everything, mission complete. That's what it is. आतां जेजू जाणो सगळें जें बापान म्हाका कार्य दिवन धाडलेलो जें हांवें कितें करूंक जासलें म्हजे पोरचे पासत तें हांवें केलें म्हूण जेजू निमाणें म्हणटा संपादलें म्हळ्यार सगळें जें म्हज्या भुरग्यांक हांवें पोरचें करचें आसलें तें हांवें केलें म्हणटा जेजू. So now, in that verse 28, he knows. He's not yet given up his ghost. Huh? He's not yet given up his... अजून ताचो प्राण वचोंक ना. But he knows now. The mission is complete. Yeah. I have done it all. Now he has to just give up the ghost. Yeah. Actually, the works have been done, but unless he gives up his ghost, it is not totally finished. So now go to the next verse, brother. आतां तो आपलेच खोशेन आपलो जीव दिता. कोणेंय ताका मारूंक ना. पिलातान ताचो जीव काडूंक ना, कोणेंच काडूंक ना. ताणें आपलोच जीव आपणेच सोंपोवन दिला बापाचो आपलो आत्मो. Sorry, go back 28 again. 28. Just note, scripture might be fulfilled. So Jesus came to fulfill all the law, all the scriptures. He said, I thirst. पळय हे पवित्र पुस्तकान जें कितें सगळें बरयल्लें आसा तें सोपूंक नायेन म्हणजे सामकें कांयच चुकोन आसतना पाडून येवचे खातीर अशें घडलें आनी तें जेजून म्हळें म्हाका तान लागल्या. Because in the scriptures it was written about the vinegar. So now go to the next verse, brother. आतां तान लागल्या म्हूण ताणें जेजूक त्या आलोंब्याक ल्हान शिरको तोंडाशी व्हेलो जेजूच्या. And just as the scripture said, they poked this and put this, whatever that hyssop is, to his mouth. And therefore go to the next verse after that, brother. This is as per the scripture. आतां हो हे बसवणे प्रमाणे ती म्हणटात थंय आसलें ताणें शिरक्यांत बुडयल्लें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें जेजूचे. That was, yeah, हांगा बरयल्लें अशें आसा. that was scripture. Now, when Jesus had received the vinegar, the scriptures were fulfilled. When Jesus received this vinegar, the scripture was fulfilled. जेजूक तो शिरको दिल्लो तो ताणें घेतोच ही सोपून जाली बसावणी पूर्ण जाली. So the last, even that scripture, he says, again the same word. I don't know why in English language they are finished and accomplished, but it means exactly the same Greek word, which is some strong, which is again, it is finished. He's saying it is finished. There is nothing left to be done. आनी परत ती विनाग्र शिरको चाकून जेजून म्हळें सगळें संपादलें म्हणजे सगळें करूंक जाय तें केलें आनी तेन्नाच he gave up the ghost. तेन्नाच Jesus gave up his life. ताणें प्राण सोडलो. ताणे प्राण सोडलो. Not, he didn't die a normal, because he was, as I said, very clear. Nobody could take Jesus' life because he was not son of Adam. He was the word that became flesh. He was the son of God. कोणाकूच अधिकार नासलो जेजूक जिवेशी मारूंक ताचो जीव घेवंक कित्याक तो मनीस न्ही आसलो तो देवाचो पूत आसलो म्हूण. So he gives up his ghost, the sacrifice. That's why in Mass, when we say Lamb of God, what did Jesus come on this earth for? Have you ever thought about it? आतां जेजू कित्याक आयलो संवसारांत आमी केन्ना पूण नियाळ केला ताचेर.
You know, I know many of you, I'd like you to think when I'm asking this, I wish somebody would answer. Yeah, And I कितें have different विचारता तेन्ना answers. मातशें तोंड But उखलून unless you जबाब think, दियात. tell me, Brother Simon, you seem to have an answer. What did he come on this planet for? Huh? Yeah. See, in the Old Testament, every year, excuse me? Yeah, salvation and all that. But remember, one of the things which seems to me, again, my opinion, or my personal, see, in the Old Testament, your sins and everything, you had to cut a lamb. So God offered his only son as a lamb. So Yeah. Jesus came to be the lamb of God for an all-time sacrifice we don't need anymore. Hallelujah. Hallelujah. So when the priest says, Lamb of God who takes away the sins of the world, that is it. He is now the lamb. Basically, he came to be a lamb of God. He came. God gave his only son to be lamb. You know, it's a reflection of Abraham giving Isaac. And then, remember, Abraham was told by God to give Isaac. And then at the last minute, the angel says, don't. And there was a lamb who was caught and given. So that was played out. And that was Jesus again now. आतां पयलेंच प्रार्थना जाल्लें जेजू कित्याक म्हूण संवसारांत आयलो आनी दोगां तेगांनी तुमी जाप दिली वय ते आमकां थारोवन दिवंक आमकां साल्वसां हाडूंक आनी आय डिडंट हियर वॉट ब्रदर सेड सॉरी ये आमच्या पातकांक आमी चड करून म्हणटा जेजू आयलो आमच्या पातकांक पासून इतलेंच न्हय पळय आदल्या खोरारान ते आमची परंपरा आसली जर मनीस आपल्या पातक भोगसूंक ते दिसपट्टे एक मेंढरो जनवार मारताले आनी ताचे रोगतान ती म्हणटाली या दॅट इज महायाज्ञिक is to go for that one. But everything we otherwise say is also right, huh? Excuse me? जनवारांच्या रोगतान जन्मतालीन आपली पातकां भोगसतात म्हण पूण वो जेजू म्हणटा आयलो बापान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो कित्याक तो मेंढरो ते मारताले ते जनवारां पूण आपल्या बापायक आपल्या पुताक धाडलो एक मेंढरोच कसो स्वर्गाचो आपलो पूत एक मेंढरो कसो देवाची शेळी जावन आमच्या सगळ्या मनशांची पातकां धुवन काडूंक. So, when you receive this morning, or you receive the body and the blood, it is not just a ritual. It is the body and the blood of the Lamb. Yeah. आनी आमी पयलें थोडो वेळ आदी सांगलेलें आनी आमी मिसाचेर म्हणटा ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती जेजू जावन आसलो देवाची शेळी आदी जेन्ना आमी देवाक जेजूक शेवता म्हणटा तो हुंडो आनी रोगोत तें पयशें हें करूंक जाय म्हण न्ही तें संवय कशें न्ही आमी खाशा खुद जिव्या जेजूक शेवता पूर्ण रोगोत आनी कूड ताची शेवता आमचे भितर दर मिसार. You remember before crossing over in the book of Exodus, they put the Lamb of God on their on their doorposts. You remember that, no? That keeps the angel of death away. Same. Now the blood of Jesus is what is doing for us when you receive the blood at communion. Praise God, praise God. आतां ती इस्रायल पोरसां म्हणटा ओरोणांतली भायर सरतना चर्चा आदी तो एक दूत आयिल्लो सगळ्यांक मारूंक पूण त्या इस्रायलितांच्या दारांच्या कोड्यांचेर तें रोगोत घालूंक लायिल्लें आनी ज्या कोड्यांचेर दारांचेर तें रोगोत दिसतलें त्या लोकांक कांयच माल करनासतना तो दूत दुसरे वाटेन गेल्लो. तशेंच आतां म्हणटा ह्या आमचेर म्हणटा ह्या मेंढऱ्याचें जेजूचें रोगोत आसा आनी जेन्ना आमी ताका त्या शेवता ते कोमियावान तेन्ना आमी ताची खूद मांस आनी रोगोत शेवता ताचें रोगोत आमचेर पडटा. And also in that Exodus, God had told the Israelites to take the body
and whatever, eat it up by boiling and all that stuff. So that is the body of that lamb. आनी तेन्ना आदल्या करोरान ते जनावरांक मारताले, रगत ताचें कुशीन काडून दवरताले आनी तें मांस पळय, मांस दुसरें आहा तें भाजून वो उकडून वो कितें तें खाताले. No, I'm not saying sacrifice. I'm saying that particular night before they crossed over, when God told them to put the blood, He told them to do something with the body also. हां हां जेन्ना ते रगत ताणें घाल्लें ते रगत काडलें ते जनावरांतलें वावलांतें पूण ताची ती कूड आसली पळय ताचें कितें कर म्हणलें देवान तांकां म्हणटा. And Psalms tells us that when they crossed over, how many millions, I don't remember, none of them were feeble. None of them were feeble, weak. आनी ते स्तोत्रान सांगता की जेन्ना तांणी तें मांस खेलें म्हणटा त्या मारलेल्या जनावरांचें तेन्ना कोणूच तांतली म्हणटा ती ओस्कोत म्हूण जाली ना, सगळीं बरी सावदीन आसलीं म्हणटा. So similarly, the body and the blood are both different things and they serve different purposes. म्हणटच पळय एक कूड आनी हेणें रगत म्हणटा ती दोन वेगळी वस्तू पूण त्यो दोनांयकी म्हणटा दुसरी दुसरी कार्य आहात करपाक. Now, let's get back. I said, let's not be like those dogs who's chasing their tail again and again. Let us see. See, what I'm telling you now, it is all finished and all we have to pray is already what is in our account deposited by Jesus. We have to appropriate it by faith. आतां पळय, आतां जेन्ना जेजून सगळें आमचे पासत करून दवरलां संपादलें म्हणलें तेन्ना सगळें जें आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन सारूंक ताचे खुशे प्रमाणे सगळ्यो वस्तू ताणें करून दवरल्यात. आतां फकत आमी कितें करपाचें तें मागपाचें ना, तें आमचें हाय जशें आमी आमचें दुडू बँकान घालता आनी जाय तेन्ना आमी तें काडटा उजार करता तशें हांगा म्हणटा तें देवाच्या बँकान आसा आमचे पासून एका एकाच्या नांवार आसा तो एकावंट. आमकां गरज तेन्ना आमी तें काडपाचें. But wait a second. Why did Jesus have to do it? Why did he have to do it 2000 years ago? Let us find out why he had to do this thing, why he had to do this. So unless again my question to you is why did Jesus have to do it? We said he was the Lamb of God, but why did he need to be the Lamb of God? आतां म्हणटा हें सगळें मात हें कित्याक गरज आसली असलें करूंक, हें करूंक कित्याक गरज आसली काय म्हणटा तो एक मेंढरो जावं. See, I ask you these questions. Why? That's because I come from a science background. I ask them the questions, why this and why that? That's because I come from a science background. आपण म्हणटा मातसो आपणाचो बॅकग्रावंड हो सायन्सीचो आहा, तो एक सायंटिस्ट कसो. म्हणजे असं आमकां म्हणटा ते त्या मनान म्हणटा कित्याक अशें जालें, कित्याक म्हण. Jesus does not say that you will know me and I will set you free. Jesus says you will know the truth and the truth will set you free. जेजून केन्नाच आनी खंयसरूच हे पवित्र पुस्तकान आमकां मेळ्ळो ना तें म्हळां जेन्ना तुमी म्हाका जाणो जातल्यात म्हाका वळखतल्यात तेन्ना तुमकां स्वतंत्रताय मेवटली अशें म्हणूंक ना. ताणें म्हळां जेन्ना म्हजें स्वत तुमकां कळोन येतलें तें स्वतूच तुमकां स्वतंत्र करतलें, सुटका दितलें. So it's not about science and arts and all that. It is like this. Let me put it this way. I was talking to a priest actually, and I said this priest was going for a retreat in Santan Church. I said, Father, if you ask all your big congregation, do you believe in Jesus? They will all say yes. But do you ask them why? They will all say, I don't know. आपणाक म्हणटा एक पाद्री मेळ्ळो तो एक इगोर्जेन आनी आपणें म्हळें म्हणटा पळय फादर इतली आतां इगोर्जेन ह्या जाग्यार इतलो लोक भरला आनी ताका जर तूं विचारशी तुमी जेजूक वळखतात ती सगळीं हात वयर घालता आनी वय हांव जेजूक वळखता म्हणटली. जेजूचेर सत मानतात कोण ती सगळीं म्हणटा हात घालतली वयर. कित्याक सत मानतात म्हणशी तर
हांव नकळो कित्याक सत म्हणटा तें. It's good that you believe blindly, but I don't think Jesus wants that, because he wants you to know the truth, that this is absolutely, it all answers, the whole puzzle can be figured out. पळय जेजूक नाका म्हणटा बेश्टीच आमी सत मानता म्हणलेली आमकां आमी जाणो जावंक जाय म्हणटात. जेजूक जाय आमी जाणो जावंक खऱ्यांनीच ते सत जाणो जावंक कित्याक आमी ताका सत मानता. So tell me, गुट हा पळय तो. yeah, there was this guy called Saul, तो सावलू हाल्लो तो and he was persecuting the Christians. आनी तो क्रिस्तांक धुमाळो दितालो. And then he falls down the horse or something like that, and Jesus talks to him and says, why are you persecuting me, Saul, Saul? And then he has a change of heart. You know that, no? Why does that happen? आनी तो दमास्काचे वाटेर वेताना वो सावलू ताका आवाज आयकूंक आयलो, सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पेर्सिक्यूट कोत्ताय. आनी तेन्ना तो पडलो बी आनी तेन्ना तो विचारता तूं कोण जेजू. तो म्हणटा हांव जेजू, म्हाकाच तूं धुमाळो दिता. तेन्ना ताणें आपलें मन बदलता आनी तो सावलू हाल्लो तो पावलू जाता म्हणजे सगळें आमी जाणो. Why? कित्याक तें? Why does this same man writes more than half the New Testament? कित्याक होच जो मनीस आतां धुमाळो दितालो, जिवेशी मागतालो क्रिस्तांक, तोच मनीस आतां हेरां सगळ्या आपोस्लांक ताणें चड हांगा चिटी बरयल्ल्यो आसात. तोच पावलू जालो. कित्याक काय म्हणटा? Because he fell down from a horse, or because he saw some light, or because he heard a word? कित्याक ताणें एक उजवाड पळयलो, आवाज आयकलो, तो गडावेलो पडलो म्हणून काय म्हणटा? So many of us have had so many miracles, but don't we, I do, sometimes backslide? आमी जायते फावट म्हणटात मिलाग्री पळयता, मिलाग्री आमकां मेळटा, दिता देव. पूण आमी त्याच मनान म्हणटा आमी अविस्वासी जाता, घातकी कशी जाता. The disciples saw so many multiplication of bread, yet they were fighting for a few loaves in the boat. आनी ताच्या शिसांनी म्हणटा कितले फावट जेजून हजारांचे हजार योग उणो घेवन 4-5 उणे घेवन कितले हजार लोकांची भूक मानलेली ती पडयल्ली. तरी आसतना म्हणटा त्या व्हड्यान ते हे 2-3 उण्यांक लागून म्हणटा झगडे करताले. And Jesus says, you hard-hearted. Why? Why do we get this? So you think Paul just had that fall down from a horse and he's sort of like, my head, tuck, 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 oh, now I see? Is that what happened, you think? नो. तो म्हणटा ताका एक मॅजीक कही कितें तो पडलो म्हूण ताका कितें डेरपेन कितें जालें एक मॅजीक कही आनी तो बदललो काय म्हणटा तो. What do you think? What do you think? I want you to think. I don't want you to just hear. And I don't want you to agree with me. I want you to go home and spend time with the Holy Spirit and with the Word and praying and checking all this, whether I'm right or maybe I'm wrong, by yourself. हे आतां हांव सांगता तें म्हणटा हें म्हजेंच न्हय, हांव म्हणटा म्हूण तुमी म्हजेर स्वत मानी नाकात. तुमी खूद म्हणटा घरा वचोन हें पवित्र पुस्तक वाचात. तें हांवें सांगलां तें बरे भशेन वाचून नियाळ करात, पवित्र आत्म्या लागीं मागात म्हणटा तुमकां उजवाड दी म्हूण. आनी तेन्नाच म्हणटा तुमकां कळटलें स्वत तें. So now let's see, why did Saul become Paul? Why did this guy who used to persecute with passion, almost killed Stephen, why does the same guy become such a fanatic and writes more than half the New Testament? आतां होच म्हणटा जो एक दीस क्रिस्ताचो दुस्मान कसो आसलो, क्रिस्तांव म्हणटा तांकां मारतालो, तो स्टेवा हाका पासून ऑलमोस्ट मारलो ताणें म्हणटा, मारून चुकलो तो मातसो. तोच मनीस आतां इतलो जेजूचो कितलो इतलो खाशेलो इश्ट पाटलावदार जालो काय म्हणटा. कित्या पासून? ताणें वडीक म्हणटा हें बरोवन दवरलां हांगा पवित्र पुस्तकांत सगळ्यांहून. कित्याक तें? Before I answer that, I will answer that one also for you from what I believe to be the truth. But before that, let me tell you how I read the Bible. ती तुमकां जाप म्हणटा हांव दिता मागीर मातशे वक्तान. पूण त्या आदी म्हणटा तुमकां हांव सांगता कशी हांव पवित्र पुस्तक कशें वाचता पळय तो. You cannot read the Bible from here. You've got to read it from here. कोणेंच आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमच्या मनांतल्यान वाचूंक जायना, मना प्रमाणें.
ती आमच्या काळजांतल्यान वाचूंक जाय म्हणटा. You cannot read the Bible without the author talking to you. तुमच्या कोणाच्यानूच आमच्यान पवित्र पुस्तक या बरयणार आमचे बरी आमचे लागीं उलयसर आमच्यान बरोवंक जायना, उलयल्या बगर आमच्यान वाचूंक जायना. Big Bible scholars, big Bible scholars from the top seminaries, just can't even get a headache out. व्हडले व्हडले म्हणटा शिकणार हात या पवित्र पुस्तकाचे सेमिनारीनी बी ते व्हडले व्हडले प्रोफेसर आनी व्हडले व्हडले हात म्हणटा, पूण तांच्यान कोणाची एक तकली फोडटा ती पासून बरी करूंक जायना अजून. सगळे But जाणात you'll ते. see some village guy who is totally illiterate, just raising people from the dead. पूण एक चालतो म्हणटा शिकूंक नासलेलो गरीब एक गांवांतलो मनीस म्हणटा बेता आनी व्हडत्यो मिलाग्री कोत्ता And raise people from the dead. आनी मेल्ल्यांक पासून जिवो कोत्ता. So it is not about your ability with English language, it is the Holy Spirit within you. हे सगळे म्हणटा हालेलुया हालेलुया. कितले हांव जाणो कितले हांव शिकलां हाचेर दवरलेलें ना. केदे व्हडले म्हजे डिग्री कितले म्हाका डिग्री आहात हाचेर कांयच दवरलेलें ना. सगळें आसा म्हणटा कितलो हांव पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा तो ताची पदवी. I'll get back to Saul, but let me tell you, while we are here, Jesus did not go to Jerusalem with all those Bible scholars. Jesus went to fishermen. जेजू म्हणटा जेरुजाल्याक ते सगळे व्हडले व्हडले शिकणार हाल्ले जाणार पळयत पुस्तकाचे तांकां घेवन म्हणटा तो जेरुजाल्याक वचोंक ना आपले बरी जेजू. तो कोणाक घेवन गेलो चालते शिकोंक नासलेले खारव्यांक घेवन गेलो आपले बरी आपले खाचेले करूंक. Even in today, we are saying, this person doesn't know to read, this person is illiterate. Can you imagine 2000 years ago and that in that blooming small place, Israel, what is the level of Peter, John and all those guys that followed Jesus? What must be the literacy level? आनी आतां आमी म्हणटा तो शिकूंक ना तो कांय नको वाचून बरोवंक आमी अशें लोकां नेणार आसा तांकां केणटा. पूण तेन्ना म्हणटा ते इस्रायलान हाल्ले कितले जेजू बरी बी ते म्हणटा कांय शिकूंक नासले पूण ताणें कितले वक्त्यो मिलाग्री केल्यो उचोऱ्यां केली. So it is not a question of your ability with the Bible, it is the Holy Spirit whose temple you are. हे सगळे म्हणटा दवरलेले आसा आमच्या मनाच्या आमच्या काळजाचेर आनी हो पवित्र आत्मा जो आमच्यान आसा ताचेर जेन्ना आमी विस्वास भावाक दवरता सत मानता ही पदवेचेर तेन्नाच म्हणटा आमच्यान व्हडली व्हडली विस्मितां करूंक जाता. न्हय हांव सगळें जाणो म्हूण बायबल जाणो म्हूण. It is a function of the time you spend with Father, Son and Spirit, reading His Word, meditating, just like how you'd spend with a lover. सगळें दवरलेलें आहा म्हणटा आमी कितलो टायम आमी दिता देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक हे ताच्या उतरांत आमी कितलो वेळ सादता आनी कितली आमची इश्टागत ताचे बरी आमी घट कोत्ता वाडयता ताचेर सगळेलें दवरलेलें आसा. So let's go to now. Saul becomes Paul. Why did he become Paul? आतां तो सावलू परत म्हणटा तेच प्रश्न. सावलू हाल्लो तो पावलू कित्याक जालो? You know, Paul writes पावलू बरयता that he never knew Jesus in the flesh. आपणे म्हणटा तो म्हणटा जेसूक आपणे केन्नाच कुडींत पळोवंक ना. And he's the person we see in the Bible who is most inspired. Surely there are little bits of John's and Peter's and James's, but Paul saw all the secrets. A person who did not see Jesus in the flesh. आता पळय पावलू आपले चिटीन म्हणटा आपणे जेसूक म्हणटा अजून म्हजे कुडीन पळोवंक ना
पूण दुसरे असले ताचे सीस आपोसलू मागीर पेद्रू मागीर जुवा मागीर जाकोब हे सगळे ते जेजू बरी भोंवताले जेजू करता ते मिलाग्री पळयताले जेजू अजापां विस्मितां करताले पळयताले पूण ताणी पासून म्हणटा जितलें पावलून हांगा बरोवन दवरलां जेजू बद्दल जेजू वयर तितलें म्हणटा ताणी हेरांनी बरोवंक ना ताणी पळयल्ल्यांनी बरोवंक ना. So let's go back on that scene. The road to Damascus. Paul falls off this thing, of the horse, etc. And you can also follow what happens, all right, after that. And you can read that on your own. Now, why did Paul get converted? आतां आमी सगळें पळयलें म्हणटा कसो पावलो वेतालो क्रिस्तांक पेर्सिकेट करूंक मारूंक ताका वाटेक ताका आवाज आयलो उजवाड दिसलो तो पडलो आनी जेजू ताचे लागीं उलयलो आनी तो मागीर ताचें मन बदललें आनी सगळें पूण आनी परत तेंच कित्याक तो आदलें जिवीत सोडून नवें जिवीत ताणें कित्याक घेतलें. So now, let us see Paul's background. पावलूचो तो तूं आदलें जिवीत पळयशी. And then finally, we see the last verse in the book of Acts. And then you will see what actually is working on this planet. आतां आमी तांचे तो रावन आमी आदलें जिवीत पळयता न्ही पावलूचें सावलू आसतना तें पळोवन तें पत्तें निमाणें दोन इतिहासान मेळटा ताचे तेन्ना पळोवया म्हणटा कितें कसली बदल आयला. The Bible tells us that Paul was trained under Gamaliel, who was the best teacher of the scriptures. आतां वो बागेवन पावलू शिकलेलो एका भोव हुशार जाणार शिक्षकां खाला गमायेल म्हूण तो जावन आसलो ताचो टिचर शिक्षक. He came from a different background, obviously, than all these fishermen who were like in that tanners, whatever, Peters and all those people who were just fishermen who used to live on fish. He had a tent making business or something like that. सो बागेवन पावली ते दुसरे ते खारबी आसले पळय ते तांचे तसलें जिवीत तो जियेतालो आनी पूण तो जाण आसले ते तोंबू ताणटा म्हणटा तो वावर तो करी तोंबू करपाचो वावर. See, in those days, Romans used to rule the whole, not just Israel, but right from this to Asia, okay? Right from Europe to Asia, the Romans were absolutely Caesar, and the Roman Empire was ruling the world almost. ते तेंपार वय आख्खो म्हणल्या भशेन वद्देचें हें शेजार पातशाय आनी सगळे रोमाकार आसले पळय तांचेच खाल आसले तो सगळे शारांनी म्हणटा ते. So which is the most secure thing to be? A Roman passport. If you had Roman passport, none of these guys, even fishermen, didn't even know the word passport. But this guy had a Roman passport. आतां रोमकारांची पासपोर्ट आतां आमकां आमी म्हणटा पोर्चुगीज पासपोर्ट आनी करतात हे रोमांची पासपोर्ट म्हणटा एक व्हडली वस्त खंय आसली ती ही हॅड दॅट ही सेड. Yeah, he had. He says पावलू that. लागीं ती पासपोर्ट आसली रोमांची. रोमकारांची. Once when they catch him, he says, I'm a Roman citizen. जेन्ना तो एक फावट ताका धरतात आनी ताची नीत करूंक सोदतात ते म्हणटा हांव रोमांचो म्हणटा. That's a high status. Even legally, he could go ahead, travel within Rome. Probably these places like Israel and all, you couldn't enter Rome and all that because of all their military and their checking. But Paul not only was independently studied, had a tent business, he was a Roman citizen, he was a different caliber. ह्या वो म्हणटा सगळें ताचे लागीं आसलें ताचो एक धंदो आसलो ताचे लागीं ती पासपोर्ट आसली आनी कांयच उणें नासलें ताच्यान जाय ती वचोन भोंवन येवयता आसलो कोणूच ताका विचारूंक शकनासलो. And this cults, you see, the word Christian was not a good word those days. The word Christians were a bunch of those people after Jesus had been crucified on the cross. Christians were a bunch of people trying to give Jesus and all. And it was very clear that, Jesus is not like now. Like, they are actually spoiling name of God. They are spoiling our Jewish religion.
They were really bad. Therefore, Paul went out with all passion to stop these Christians. त्या तेंपार क्रिस्तांव म्हणजे ते आतां हे क्रिस्तांवपण चलता तशें न्ही आनी थोडे जे ग्रूप कसो आसलो थोडे भोव तेच म्हणटच वो कितें करी तें कोत्तात ते ताका माननासले म्हणजे तो सोजमतालो ते जेजूचें नांव पिड्डेर कोत्तात जेजूचेर आड वेतात अशें म्हूण आनी तांकां त्याच पासत तो रागान कसो देवाच्या मोगानूच कसो तो सोजमतालो आपूण कोत्ता आनी बरें कोत्ता म्हूण त्या क्रिस्तांक तो मारूंक जुवेशी मारूंक वेतालो. But what happened is, Paul knew the scriptures very well, and he was an honest man at heart. He was not a religious man. He seeked the truth. So remember, Jesus says, you will know the truth and the truth will set you free. He was seeking the truth. And he believed in truth that Jesus and all these Christians were making a mess of the Judaic religion in the little way. आनी तो जावन आसलो एका बऱ्या काळजाचो उक्त्या काळजाचो आनी तो व्हडलो धर्म तो भक्तिको न्ही हाजलो पूण तो सोदतालो सत आनी त्याच पासत तो म्हणो ह्यो जेजू म्हणटात तो आनी हे सगळे हे सगळे म्हणटा ते हांगा हे जुदेयांचे हे धर्म आसा तो सगळो इबाड कोत्तात म्हूण तो समजतालो. So perhaps, I don't know the exact time, 50 years or so, or whatever the book of Acts takes place, say assuming 30, 40 years, he's persecuting the Christians. आनी कितली वर्सां तो सारको नकळो म्हणटा आपूण समज 50-60 वर्सां Yeah, probably. तो ते क्रिस्तांवांक पेर्सिक्यूट करूंक लागलो. But the Holy Spirit, through the scriptures, was talking to him. पूण ते सगळे देवाचे भासावणे तो जाणा आसलो. He knew the Old Testament, and the Holy Spirit was pulling out those prophecies from the Old Testament and integrating it in his heart. आनी जेन्ना तो हे वायट काम करूंक वेतालो तेन्ना हेच तो पवित्र आत्मान ताच्या मनान ह्यो त्यो भासावण्यो तो जाणा आसलो तेच भासावण्यो ताच्या मनान घालून ताका शिडकायतालो. So the word of God, he knew very well, but now the Holy Spirit was joining it to show him that Jesus was the truth and the true Messiah. आनी हे सगळे ह्यो भासावण्यो ताका त्यो पवित्र आत्मा ताका ह्यो भासावण्या वरवींच ताका दाखोवंक लागलो की तूं कोत्ताय चिंताय तें सारकें ना. वो जेजू क्रिस्तूच एक खरो देव तो मेसाया तो आमचो सर्वंडार. So see what happens. He has the episode on the road to Damascus. Then you can see all that. I'm not going to go through the details. He's not able to see. Then Ananias comes and the scales fall off from his eyes. Now, he's, whatever the scales from his eyes, just translate that, sister. आतां हे सगळें जावन जेन्ना परत तो थंय पावता वेतालो तो मारूंक क्रिस्तांक थंय ताका आवाज आयकूंक येता उजवाड पळयता देव ताचे लागीं उलयता कोणाक तूं पसून जेजू आनी वो जाता तूं कोण सायबा तो म्हणटा हांव तो जेजू म्हाका तूं पेर्सिक्यूट कोत्ताय. आनी तेन्ना ताचे दोळे सगळे कितें कोळसांकूय येतात खोळांकूय आनी तो कुड्डो जाता. मागीर ताका एक अनानियस म्हण आसा ते सगळे आमी बायबलीर वाचलां पूण नकळो ताका हांव सांगता थोडक्यान. अनानियस म्हणटा ताची शीं ताका वतात आनी तो ताचेर मागणें करून ताची खोळां पडटात खोळांक तशें दोळे उकडटात आनी तेन्ना थान तो जेजू क्रिस्ताक चिटकोवंक जाय. So see what happens in that event in Damascus when he falls off the horse. Jesus says one thing, and this is the key to me. He says, besides he's saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? He says, don't let your conscience don't reject the pricking of your conscience. आनी तेन्ना जेजून सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पेर्सिक्यूट कोत्ताय तुजे अंतस्करणाचो किडो तुका खावंक दिनाका. Now, what is that kiddo? What is that pricking? He knew it. The scriptures were now joining. It's like a jigsaw puzzle. The Holy Spirit was bringing in the jigsaw puzzle and it was forming him. And he was at that juncture, after seeing all this, he was rejecting it. And Jesus said, come to the truth, admit it, Saul, and do it. So that is what converts the man. आनी जेन्ना तो म्हणटा तुजे अंतस्करणाचो किडो तुका खावंक दिवनाका तो हो किडो म्हूण कितें
सगळे आतां ताचे आदले जे सगळे ते बसावण्याचो जाणो आसलो ते आतां तो पवित्र आत्मो हाडटालो ताच्या मनांत आनी हेणें हे जेजू हे दोनूय ताचें हें कितें आतां मिक्स जातालें गडबड जातालें एक जिक्सो पाजल करता पळय तशें कशें आनी हातून ताका आतां सगळ्यान ते सोत गमोंक पावता तो वळखूंक पावता. So now, see, the scriptures were speaking to him. And that's why we have in Rome the faith, no? We expect faith to be by watching some miracle or something. The Bible tells us that the faith comes only one way, by hearing, and hearing by the word of God. तो आमकां भावार्थ येता आनी कसो न्हय पूण देवाचें उतर आयकून आनी आयकून आनी आयकून आमकां आमचो भावार्थ वाडटा भावार्थ येता. Yeah, no. Faith comes by hearing, भावार्थ येता आयकून and hearing by means meditating or let the word speak back to you. आनी तेच तेच आयकून तेच तुवें नियाळून 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 तेन्ना तुजो भावार्थ वाडटा न्हय फकत मिलाग्री पळोवन आनी हें करून. Yeah. So Romans 10:17. Can we have Romans 10:17, brother? 10:17. I didn't mean. So then faith cometh by hearing and hearing by. The word by is very important because the first, no, it's like food. You have to eat it. But then the food has to digest and become into your body and muscle. Two steps. Yeah. Step one, you have to take it in. Step two, you have to digest it and think about it. You have to meditate on it day and night. आतां रोमकारांक बरयलेले चिठीले 10वावे सोर आनी 17वी ओळ कितें म्हणटा ती पळोवया. म्हणटच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उठपण जावचो. आतां अशें म्हळ्यार देवाचें उतर वाचून 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 ताची नियाळ करून करून परत परत नियाळ करून. The word has to speak to you. And The it Bible came scriptures have to talk back to you. आनी हें उतर तुवें म्हणून तें तुज्या मनांत धरून न्हय काळजांत वचूंक जाय आनी तें उतर जें काळजांत आहा तें तुजे लागीं उलोवंक जाय. It is much Ulong like, zai. yeah, it is much like a relationship between a baby and the mother. या ते एक जावन आसा एक उदाहरण दिवं येता एक आवय आनी भुरग्या मदें कसली इश्टागत आसता कसलो मोग आसता कसलो संबंद आसता लागशिलो न्ही आवय आनी भुरगें So तशें. it is all about, in the end of the day, while I may tell you many things and many scriptures, it's all about your relationship with God, relationship. सगळें दवरलेलें आसा आमचे आनी देवाचे इश्टागतीचेर आमचे आनी जेजूचे मदें कसलो कितलो संबंद आहा कितली आमी लागीं आसा देवाच्या उतराक हाचेर दवरलेलें आहा. So now let's continue, and I'll end up with that dog story, no? Jesus finished it on the cross, we were saying. You're all with me, no? Why did Jesus have to finish it on the cross? Let us study that. आतां जेजून म्हळें न्ही सगळें संपादलें खुर्सार्थान. आतां कित्याक जेजून तें खुर्सारूच वचोन तशें करूंक जाय आसलें हें म्हणटा आमी आतां शिकुया. For that, no, let's just study, go back and see Genesis. What happens? आतां म्हणटा आमी पाटी Chapter वचया 2, verse 1. उत्पत्तीच्या पुस्तकान दुसरो हावेसूर. See, in the first chapter we learned that, God created the heavens and the earth and the 6 days are over. He creates, let there be light and all that you know. Now chapter 1 is over of Genesis. Now chapter 2 starts and says, he's saying in summary, the heavens and the earth. Now the heavens means not, heaven and hell. Huh? The meaning heavens is the skies and all these galaxies and constellations and all. And the earth were, again the word, finished. आतां पयले उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयता ती देवान तो संवसार सगळ्यो वस्तू रचलेल्यो पळय त्यो एक एक दीस ते आमी पळयले. आतां दुसरे अवेसुरान आमी पळयता आनी पयली वळ हे परी अंतराल आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो म्हणजे सगळें करून जालें काबार. Now, finished.
Remember, Jesus accomplished, finished. That was in the year, actually 4,500 years after this, approximately. But focus on the word finished. And I'll tell you what that word finish means. It's very important. The whole sentence hangs around the word finished. हे एकूच पळय देव जेजून खुर्सारी थान म्हळें सगळें संपादलें म्हणजे सगळें जालें केलें हांगाय उत्पत्तीच्या दुसऱ्या पुस्तकान आमकां तेंच उतर मेळटा सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो म्हणजे सगळें आपणें केलें Now we'll तेंच just... उतर केलें संपादलें. Yeah. So now we know that all that creation was finished. There's nothing to be done. Remember, Jesus says, finished, and then he gives up his ghost. Before that, he says, finished, and then he asks for the vinegar. He says here, Moses writes to us, all the works were finished, and all the host of them. Go back to the next verse, brother. And now this is the seventh day. Sister, just go on. Just to... आता पळयलें सगळें रोसलें जेजून आनी सगळें रोसलें आनी म्हळें आपणें सगळें आतां रोसलें सगळें म्हजें काम जालें आतां God ended, stopped. God आनी stopped. सगळें रचून देवान सोंपयलें वार संपलो. Next word I want to know, at least I don't know how it is in this Bible. He rested. He rested on the seventh day from all his work he had made. Now the word rested, I'm not just saying, it's very important for you to know this. I will take you. The rest of the gods on the seventh day rested. Please focus. हय 7 दिसांनी देवान सगळें रोसलें न्ही चौडक आनी प्रितूम आनी सगळें आनी 7व्या दिसा म्हणटा देवान विसव घेतलो 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. Now today is Sunday. आयज आयतार. And it's some reflection when people go to church or wherever of the Sabbath day. And Sabbath day is supposed to be a rest day as per the Jewish religion. ते साबात म्हणून ते सोनवाराचो कितें दवरताले आतां आमी आयतार करता म्हणजे देवाचो दीस म्हूण विसव घेता. See, God is a spirit. He's not getting tired. I've made all this. My power is gone. I need to recharge my batteries. He's not resting on that. He's देव not. विसव घेता म्हळ्यार तो थकोंक नासलो. आमी जी थकता मनशां देव मनीस न्हय तो आत्मो थकोना. त्या मनान न्हय तें विसव घेवप म्हळ्यार थकला म्हूण न्हय. And that is what the word rested here means. It's like an artist, he creates a masterpiece and then imagine him drawing it. And then if it looks beautiful and perfect, Mona Lisa or something, he just rests his paintbrush. ते रेस्ट घेवप म्हळ्यार आतां समज तूं म्हणटा एक बरें आर्टिस्ट आसतात ते ड्रॉइंग करतात ते आसा आनी ताणें एक चित्र काडलें व्हडलें चित्र आनी तेन्ना ते पळयतात इतलो बरो वावर केलो जाला बरोय जाला तें म्हूण आनी ताका संतोश भोगता आनी तो विसव घेता आपणें करूंक जाय आसलें तें केलें बरें जालें. So God is seeing that all that work he has done is good and therefore he blesses it, and that's the rest now that he has made a perfect earth. म्हणजे तो आतां जेजू म्हणटा सगळेंच आपणें रोसलें तें सगळें एकदम बरें जालां बरें रोसलां तो खुशाल जाता आनी ह्याच मनान तो म्हणटा आतां हांव खुशाल म्हजो वावर संपलो. Now, because knowing what is this word rest, is key, because we'll know that Bible warns us that if you don't understand this word, we will perish like those Israelites. Therefore, knowing this word rest. विसव घेतलो म्हळ्यार ते म्हणटा एकदम गरजेचें उतर विसव घेतलो. हें विसव घेवप म्हणटा एकदम गरजेचें तें तर आमी नकळोन जाल्यार आमचें म्हणटा निसणटोन जातलें. But let me just take your time. What is that? Why is he resting? Because he has finished it. It's finished. It is finished. He has nothing more to do. He's completely saying, I do not have to do anything more. And this is on the seventh day. Now, Jesus has not come down. This is on the seventh day. He has finished the work. He is saying, God is saying, this is good.
I bless it, and so he rests. Now, please understand what this rest is. I'm just slowing down to give your attention to this word that he had finished. Finished. He had already put in your account everything you need. Everything you need is already done. On the seventh day, now this is before Jesus comes on the cross. On the seventh day in the book of Genesis, he has rested. पळय हांगा आतां हे जेजू येवच्या आदीं हे उत्पत्तीच्या पुस्तकान सुरवातेक देव म्हणटा हांगा देवान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी सातव्या दिसा सगळें रचून जातच देव एके भशेन खुशाल आनी दादोशी जाता आपणें केलां तें पळोवन दादोशी जाता आनी म्हणटा हांवें सगळें केलें आतां म्हज्या भुरग्यांक कसलीच आनीक दास्ती आसूं नये हांवें तांकां जाय तें सगळें केलें सातव्या दिसा म्हणटा तो. But you आनी know, विसव घेता. yeah. Now the thing God does not interfere with your choices. He gives you choice, life and death. You know, he gives you, he offers you every time. There's one thing about the Bible, God is a gentleman. He will never force you to do anything. So he has this guy, this Adami. I don't like the word Adam because it's not his real name. Adam stands for Admi, Adam. Adam is Admi. So this Admi or this Adam meaning this man, you know, of course through Eve, etc., he rebels against God. या तो पयलो मनीस देवान रचलोलो आपल्या सारक्याचो रुपण्याचो म्हळ्यार तो देवा आड गेलो. Now God has finished the work. He's given the entire authority and everything to Adam. And Adam hands it over to Satan. आनी देवान सगळें सातव्या दिसा केलें दादोशी जालो आपणें सगळें केलें करूंक जाय तितलें आनी ते पयल्या मनशाक आमी आदाम म्हणटा ताका पयलो मनीस ताच्या हातान देवान तो सगळो अधिकार दिलो सगळी पदवी ताका दिली. Now, according to, I'm not going to go to 2 Corinthians 4:4, who becomes the God now of this world? Satan now takes over. आनी त्या पयल्या मनशान कितें केलें सगळो हो अधिकार जो देवान मोगान ताच्या हातान घाल्लो तो ताणें कोणाक काडून दिलो सैतानाक. So the finished work of God, which we would have enjoyed, and we would have all been doing what happened in the chapter 2 of Genesis, now sin has come in, disease has come in, sickness has come in, and problems have come in through Adam. आनी जेन्ना ते पयल्या मनशान आदाम ताणें तो आपलो अधिकार काडून आपली पदवी काडून सैतानाच्या हातान दिली आनी हे आमी दोन आतांच पयलो तो कोरिंथकारान दुसऱ्या कोरिंथकारान तेन्ना म्हणटा ह्या संवसाराचो दोनी कोण संवसारान कोण दोनीपण आतां चलयता सैतान. You know, the other day I saw an sort of a television interview in a foreign country, and that man was asking a Christian, why did Jesus have to do all these things in a dirt? He felt in a very bad way, he had to suffer and all that. Why couldn't God, if God was there and he can do everything like you Christians said, he was telling him, and why couldn't he just fix it up? Just sort of said, poop, you're ready, let's fix it up. Why did he have to send Jesus, suffer on the cross? This television interviewer, maybe an unbeliever. Yeah. TV म्हणटा आपणे एक तो फॉरेन भायल्या गांवांनी तो एक कोण इंटरव्यू घेता टीव्ही तो विचारता म्हणटा त्या मनशाक तुमी आतां क्रिस्तांव म्हणटात देव हा देवान केलां हें तें देवान हय हें केलां जेजूक धाडलां हें तें तो तर खरोच देव जाल्या म्हणटा ताच्यान कित्याक ताणें आपल्या पुताक धाडूंक नासलो कितलें ताका कोश्टांक वळवळांक कित्याक बिश्टें एक कितें म्हळ्यार एक मॅजीक कही करून सगळें करूंक जाय नासलें म्हणटा ही तो ताका इंटरव्यू घेताना. So Camilo, why did God have to do all this messy thing? Why couldn't he just poof, use his superpower and say, let's fix it? आनी देवाक पदवी हा म्हणटा न्ही तुमी सगळीं क्रिस्तांव म्हणटा ती देवाक पदवी हा आनी ते पदवेन आपले म्हणटा आपलो ती पदवी वापरून एका सांतून एक बटन दामलेल्या भशेन करून सगळें करूंक जातालें न्ही म्हणटा. See, again, comes back, I said, why can't God just automatically give us prosperity, give us healing? God cannot retract what His word says. He cannot lie. देव आमची खुशीर केन्नाच आड वचना. जी आमकां ताणें ही स्वतंत्रताय दिल्या फ्रीडम म्हणटा तें आपूण परत घेना तें सगळें आमचेच दवरलेलें आहा
ताणें आपलें एक उतर उलयलां तें केन्नाच तो परत घेना. So Adam, he gave all authority on earth to Adam. Adam lost it. God can't do anything about it. He can't interfere because that's unfair and it'll amount to him not telling the truth. आनी देवान आपले पदवेन आपल्या मोगान ज्या मनशाक रोसलेलो पयल्या मनशाक आनी ताचे हातान सगळी पदवी आनी दोनीपण दिल्लें त्याच मनशान देवाचेर इंग्राज जाल्ल्या भशेन तें दोनीपण काडून तो अधिकार काडून सैतानाच्या हातान दिलो. So if आतां man, तो पत्तो देव घेना. एक पाट so तुका if दिला man दिला. lost this whole thing, who has to get it back? आतां मनशानच तें हें सगळें आपणें ओगडायलें तर जाल्यार तें परत कोणें घेवपाचें आतां? कोणें घेवपाचें पत्तें? देवान? What? It has to be another man is saying. A man in the boxing ring, God cannot interfere. Adam was knocked out, so God has to send a boxer to fight the battle, another boxer, another human being. He can't come into the boxing ring because he will not lie. जेम एका मनशान पयल्या मनशान आदावान तें ओगडायलें तें पत्तें दुसऱ्या मनशानूच घेवंक जाय आसलें. देवान ती मोदें भितर येवन मेतेर जावंक जाय नासलें. केल्लें देवान आपूण मेतेर जाल्लो जाल्यार तो आपल्या उतराचेरूच आड वेतलो आसलो. म्हणटा दुसऱ्या मनीसूच जासलो. It's not that God didn't try, He tried a lot. In fact, even the Old Testament tells us He even considered wiping out the human race and whatever, starting again or whatever. But then He repented. And because of His love and because of people like, people like all these Noah and all these people, He repented. So God was quite frustrated that man was not able to get back and win the battle back in the boxing ring. देवान जायती ट्राय केल्ली. जायती तांचेर खास्ती धाडून वो तांकां त्यो बुट्ट्यो कितें कितें धाडून पूण तरी पूण मागीर देवूच आपुणूच आपलें मन बदल्लें चुचुल्लो आनी तो लागलो मनशान आतां मनशांनी साल्वार जावंक जायना आपले वस्तूंगी आपणेच कितें करचें पडटलेंच. But he knew that man just couldn't do anything, that heart was not there, that man's heart was wicked, yet he loved man. So he decided to send his only begotten son. तर ते ताणेंच पयलें मनशांची काळजां एकदम धारून जाल्यान पातखान बुडल्यान आनी तांकां सोगती ना पत्तें तें आपलें दोनीपण ओगडायलां तें घेवंक. आनी देवान इतलो आमचो मोग केलो की इतलो आमकां चुचुल्लो की ताणें चिंतलें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक मनीस जावन हांगा धाडून. So now, first innings, the book of Genesis, it was all finished. Whatever was messed up by Adam, that is finished. All the sin which brings your disease, healing, mixing sickness and all, came in as a result of the sin. It was not, we were not supposed to be sick. But as a result of that sin that Adam brought, sickness came in. Jesus pays the price. So by his wounds, we were healed. जेन्ना ताणें सैतानाच्या हातान सगळें दिलें पातक आयलें संवसारान आनी त्या पातकाकूच लागून हांगा सगळी आमची पिडा भितर सरली सगळें नोश भितर सरले आनी तेन्ना जेजूक धाडचो पडलो आनी जेजू येवन ताणें आमची सोडवण करची पडली. If I had 5 days, I could expand this and probably explain it better. But, I'm just trying to give you a very short understanding now. हे विशय म्हणटा एकदम व्हडलो रून आनी खोल हा हो विशय हाचेर आपणाच्यान जायते उलोवंक शकता उलोवंक जाता पूण म्हणटा टायमूय कहो ना आनी आपणें तुमकां थोडेंच मुख्य कितें आहा तें गरजेचें आतां सांगलां म्हणटा So थोडें. I'm again concentrating on rest. Rest on what? Rest not that Monday to Thursday my boss is so bad. Okay, Monday to Thursday my boss is shouting at me, so I need to sleep the whole Sunday. Not that kind of rest. It is rest in the finished work of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
आतां हो जो रेस्ट म्हणटा आमी विसो म्हणटा आमी सदां हो आयतार म्हणजे आमकां काम आसना भुरग्यांक कॉलेजी इस्कॉला आसना आनी कांय ना हो रेस्ट मिसाक वचून आसतना न्हिदूंक जाता लेट बायबल वाचून आसतना हें आयज रेस्ट सोमार ते सोनवार पासून आमी वेता ऑफिसाक बॉस आमचो हें कर तें कर तें कर एक मिनूट रेस्ट मेळना ती कोदेलीलो उठूंक मेळना भुरगीं म्हणटात आमकां टिचरी कितले होमवर्क आनी कितलें तें एक दीस न्हिदुया रेस्ट हें रेस्ट न्ही म्हणटा तो जो जेजू उलयता देव उलयता विसो हो विसो न्हय विसो म्हळ्यार जे देवान आमचे पासत आपल्या पुता वरवीं सगळें करून दवरलां ताचेर तें नियाळून खोशी जावन आमी विसो घेवंक जाय आमकां आतां कसलें गरज ना मागूंक 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 आमकां सगळें देवान करून दवरलां. Now, you know, the Bible warns us, if you don't go into the finished work of Jesus, these will be the consequences. Chapter 4 of Hebrews. Brother, can we go Hebrews chapter 4? Let's start with the first verse. Now remember the word rest. Rest in what? In his finished work. And he says, I don't know how it's written in Konkani, but he says, let us therefore fear. And he's telling me, Khabardar, let us fear, lest a promise, any of those promises that God has given for you, all of them will be left of entering into his rest. So God says, come into my finished work. But if you don't mix faith, well, in this he's just telling you, please, 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 understand the importance of going into God's finished work. In this case, Jesus' finished work and the Genesis finished work. So just that, sister, rest. So हे एब्रेवांक बरयल्लेले चिठीन चवथो आवेसरांनी पयली वळ आमकां कितें सांगता तें चिठान आयकुया आनी समजुया. हे रेस्ट म्हणटा तो कित्यान आमी विसो घेवचो तो पळय आयकात आपल्या समाधानाच्या देसान आमी भितर सोदतल्या म्हूण जी देवान भासावणी केल्या ती अजून तोखता देखून चोत्राय दोरात आनी त्या भासायल्ल्या समाधानान भितर सरूंक तुमकां चुकलें म्हूण समजू नाकात. म्हणजे भावार्थान म्हणटा स्वतमनात जें हांवें कितें केलां तें आनी हेंच जाणो जावन म्हणटा तुमी समाधान जायात विसो घेयात खुशाल जायात दादोस जायात. See, when you are worried, you are in unbelief, you will not see the manifestation of God's power or his promise. जेन्ना आमी हुस्के कोंती काडटा न्ही जेन्ना आमकां कित्याचो हुस्को जाता भिरांत येता आवय कितें जातलें खंय जालां तोहें जालां हें तें तेन्ना म्हणटा आमी कितें करता आमी दाखयता की आमी विसवांत ना म्हूण आमी देवान आमकां करून दवरलां ताचेर स्वत मानिना अविस्वास दवरिना. Even in the Bible, we see examples. One example is of Hannah. She could not conceive a child till suddenly, somehow she comes into a moment of peace, a moment of rest, and she worries no more, and then she conceives Samuel and other children. Hannah, the mother of Samuel. Hannah, Samuelaची आवय तिकाय जायते वर्सांनी तो जाला तिका भुरगें नासलें ती एकदम शिंती बरीत आसताली खोंती बरीत आसताली हुस्के खोंती काडी लोचेन कशें पूण मागीर अकस्मात तिका एक कितें देवाचीच कृपा कशी ती आनी तिणें आपलो भावाक खोलायलो थीर आनी तिणें विसव घेतलो म्हणजे खऱ्यानी स्वतमानी ना म्हाका देवाक पदवी आसा म्हाका आवयपणाचें बेस दिवंक आवय करूंक आनी तेन्नाच तिका तो सॅम्युएल जल्मलो. So, unless you have the peace of God, if you are disturbed, if you are not resting on the peace, like a child, no? The rest is like a little baby resting on the mother, knowing that the mother will take care of everything. Yeah. But in this case, resting on the promises of God in the Bible, he says,
that you will be left out. आतां विसव म्हळ्यार एक आमी चिंतुया एक आवय आनी धाकटुलें बाळ आहा तें रडटा वो कितें ती आवय ताका उखलता आनी आपल्या खांदार दवरता आनी तिजो त्या आपचें मातशें हें केलें म्हणटच तें सुशेगाद न्हिदता मागीर ताका आनी हुस्को कळत ना हांव म्हज्या आवय लागीं हा आनी आवय सगळें म्हाका बरेंच करतली म्हूण तें जाणा आनी तें सुशेगाद न्हिदता तशें आमी म्हणटा आमच्या आवयांचेर बापायचेर लीन करूंक न्हय आमची तकली तेंकोंक आमी म्हणटा ह्या देवाच्या बासावण्यांचेर आमी तेंकोंक जाय म्हणजे ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. So chapter 4 of Hebrews goes on, we will not go in, to tell us that an entire generation that had left very successfully from Egypt and crossed the Red Sea and all perished because they did not have faith in rest. They could not combine their faith with God's promise of rest. Further away on Hebrews chapter 4, Yeah. if you want to we'll go fast. Same one, huh? Yeah. For he tells us that the entire Israelites perished because they did not have faith in the rest. ती सगळीं इस्रायल पोरसाच्या अरणांतल्यान वताना सगळीं काबार जालीं मरोन गेलीं कित्याक तांणी देवाचेर विस्वास दवरूंक ना देवान तांकां बसायल्ले ताचेर ताणें विस्वास दवरूंक ना म्हूण. So again, resting in the finished work of Jesus is what I am saying, as opposed to the dog who's still chasing, trying to get it. That will make us perish. जेन्ना आमी देवान केलें हे विसवान वचना आमी विसव घेना म्हणजे तो एक भावार्थ कसो खोल भावार्थ की म्हाका देवान सगळें करून दवरलां म्हाका कांयच उणें ना हांवें दास्ती काडपाची गरज ना जे मेरेन आमी अशें करचें ना आनी ते सुण्या तेन्ना आमी ते सुण्यान भाशेन म्हणटा आपली चेंबडी पळय तें सोदूंक सोदूंक गोल 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 भोंवता तशीच आमी गोल गोल भोंवंक उरतल्या आनी तितूरूच आमी मोरतल्या म्हणटा. So now let me conclude. I told that it is us resting on God's work, not on our work. It is all grace which we appropriate by faith, not our work. आमी म्हणटा देवाचेच कुरपेचेर पातयेवंक जाय देवाच्या उतराचेर पातयेवंक जाय आमचेर न्हय आनी आमच्या कन्यांचेर न्हय. We have to rest on God's promise. We have to sow the seed and believe what the word promises. आमी त्या देवाचेच विश्वांत आसूंक जाय देवाचेच बासावण्यांचेर विश्वास धरून आमी आमची बी घालूंक जाय म्हणजे आमी आमचें तोंड उकडून ती बासावणी म्हणूंक जाय. So now let me ask, and Brother Simon and Brother Camilo particularly, if you can answer, if nobody else is volunteering. Let me ask a question. I said promises on healing, promises on what do you want? Prosperity, promises on this, that, the Bible. So how many things has God given us in the Bible? Huh? That is Ephesians 3D. You want to know how many things God has given us? I'll tell now, since nobody is answering and I'm short of time. Go to second book of, or letter of Peter, chapter 1, verse 3. Now watch, what has God given you about your life? All the issues concerning your life and about all this religion, godliness and all. देवान म्हणटा आमचे जिवीत जियोंक कितें कितें आमकां दिलां तें आमी पळोवया म्हणटा हांगा. I'm reading the English one. Actually, I can spend a whole day on this scripture. It's enough food. He says, because even previous to that, there's another beautiful scripture which just supplements this. This is a letter of Peter. He says, according as his divine power, that is God's supernatural, amazing power, has given unto us, not will give, has already given unto us all things. All things. And you know, I checked the word all things, and all things means everything. Yeah. I checked the Hebrew. All things that concern or pertain onto your life and all your religion and all. He has already given unto us.
Now what that means is, say somebody gives you 2 crores of rupees in a bank account, but you are like walking like a pauper. आतां ह्या पवित्र ह्या बसवणेन म्हणटा दुसरी पेदगीची चीट पयलो हांवेसर आनी तिसरे वळीन पळय कितें आमकां मेळटा तें फावो ते पोरी आमी जियोंक ह्या संवसारांत आतां फावो ते पोरी आमी जियोंक आनी ताची देवाची भोक्ती करूंक गरज तितलें कांय उणें ना गरज तितलें क्रिस्तान आपले दिव्या पदवेन आमकां दिलां आपली परिपूर्ण वळख ताणें आमकां दिल्या आनी आपले मोहिमेंत आनी वक्तेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान सगळें आमकां दिलां. So how, if he's given unto us all things pertaining to life and godliness, how come we don't seem to have it? आनी जो तर जेजू हे पवित्र पुस्तक सांगता हांव म्हणना हांवूय म्हणना पवित्र पुस्तक देव म्हणटा जेन्ना हांवें तुका सगळें दिलां तर दिलांय आसतना आमकां कशें तें मेळना काय म्हणटा तो दिल्लें हा जाल्यार आमी तरी कित्याक कश्ट वता कितें उणेपणान आसा. I give the example of 2 crores of rupees in your bank account and the person is walking like a beggar, having no food, no water, like one of those really bad beggars. What is the answer? If he's got a bank account with 2 crores, what does he have to do? आतां हें एक उदाहरण दिता समज म्हणटा एका मनशाच्या बँकान 2 करोड पयशे आहात बँकान त्या मनशा लागीं आनी तरी आसतना तो मनीस हांगा सारको भिकाऱ्यान पायश्ट जेवण ना ताचे लागीं उदक ना कपडे ना कांय ना भिकारी भोंवता तांच्यान पायश्ट तो भोंवता कुरूट आहात बँकान. What is the solution to that person? आतां कितें उपाय त्या मनशाक आतां करता. He's walking on the streets of Goa, on that highway, with old clothes, not shaved, and he says, I've not eaten for so many days, have pity, have you prayed? Yes, everything. What is that man who has 2 crores in his bank account and is walking like worst pauper in Goa? सगळ्या रस्त्यांचेर तो मनीस भोंवता दुडू आहात 2 करोड बँकान पूण हांगा हाचे लागीं दुसरें हांगाचे घालूंक ना हा तेच हा मेळें जालां खाळ येदें केंस वाडल्यात जेवण ना जेवंक ना म्हणटा आपूण उदक पासून The answer is very simple. Answer he has to withdraw that 2 crores. आतां हाचो उपाय कितें ताचो आतां कितें करूं येता ताच्यान. Yes, but he can't just go like that lady to, like I said, that Maxon or something, just give me the money. He can't just go to a bank and say, give me the money, I'm just going to sit here, fast and pray. ताचो उपाय म्हळ्यार हें सगळें करपाची गरज ना असली गोटीर रावपाची बँकान वच आनी तुजे पयशे काड आनी जाय. So what does he have to know to go? He has to have his whatever bank passbook, identification and all that. No, he has to know. First of all, he has to know which bank. Second of all, he has to know what is his account number. All those details is what he has to know to withdraw that money. बँकान पयशे आहात तांच्यान बँकान वचून ताच्यान पयशे काड येता पूण कहो ताच्यान बिठोर बँकान हिंच्याय बँकान गेलो आनी म्हजे पयशे दी म्हळ्यार दितलो ताका कोण ओ थंय बसलो आनी हांव उपास करतलो हरताल करतलो ओ हांव उठचो हांगाचो ना ताचे लागीं. I use the word no. No is the word knowledge there. Knowledge doesn't mean big science books. No. So he says you get all these things that God has given through the knowledge of this. ताका तर आपल्या बँकांतले पयशे जाय जाल्यार ताणें तें खंयचें बँक तें त्या बँकाचो बूक व्हरोंक जाय ती चॅक व्हरोंक जाय तो तांकां दाखोवंक जाय ती चॅक बरोवन दिवंक जाय आनी तेन्नाच ताका दुडू मेळटले. तशीच हांगा गोंय आमची भासाणी म्हणटा तुका बेश्टें बसोन कांय मेळचें ना दी म्हूण हें म्हणटा काड बँकांतले ही भासावणी तुज्या तोंडान घे आनी म्हूण. It is all a knowledge game. He has to know where that thing has been. All those things we said, all those things that concern in life and godliness are deposited. He has to know. So the knowledge is important. आमकां एकूच गरज ती आमकां ती जाणविकाय आसूंक जाय आमी जाणो जावंक जाय खंयचोच ते आहा त्यो भासाण्यो आहात जे देव सांगता आपणें तुका सगळें दिलां तुका गरज जियोंक पळय तितलें
तें आमी पयलीं स्वता जाणो जावंक जाय. So I promised Brother Simon I'll finish by 1 o'clock. So I got my watch 2-3 minutes. So now I'll ask you, we've gone across and I hope I've made my point abundantly clear that it's not right to ask for God to bless us with these things when it is already finished and provided on the cross. आतां भाव म्हणटा आपलो वेळ जाला वचपाक नाजाल्यार म्हज्यान दीसभरूय सांग येता पूण हांव सजमतां म्हणटा की तुमी सजमल्यात म्हण की आमी फकत मागूंक 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 भिकारी जावपाची गरज ना फकत म्हणटा आमी जाणो जावंक जाय की आनी स्वत मानूंक जाय की देवान म्हाका जाय पळय ते सगळे म्हजे गरजो आदी फुडेंच म्हाका दवरलां करून. So I'll just take one scripture more to tell you where your blessing is. Before we go and ask God, bless us, where the blessing is. Brother, can you go to Ephesians chapter 1, verse 3? आतां एकूच म्हणटा बासावणी तुमकां निमाणी सांगता खंय कितें मेवता आमकां तें आमी ताचे लागीं वचोन भीक मागचे भाशेक ही बासावणी म्हणटा निमाणी तुमकां हांव सांगता. He says, blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ. Now this is important. Who has already passed? Past tense. Blessed us with all spiritual blessings. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एफेसकारांक बरयल्ले म्हणटा तिसरो हावेसूर आनी पयली Ephesians 1:3 तिसरी वळ आपलो गूट उक्तो करून Ephesians 3 Ephesians 1 Chapter 1, verse 3, sister. माफ करात. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोमयाच्या त्याच बापाक दिनवासुया क्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद सगळी आत्मीक वरदानां तो सुबामपणान देवयत आसा. सगळी Not one missing. एक आनी दोन न्ही सगळी आशिर्वाद सगळे आत्मीक वरदानां तो सुबामपणी वतयत आसा. See, so I'll conclude. It is not about asking God to respond. It is about us responding to what God has already provided. आता आमी आनीक ह्या फुडें आयजथान आमी देवाक सांगचे न्ही साहेब आमकां दी म्हूण देवाक आमचें आयकूंक आमी लावचें न्ही पूण आमी देवाचें आयकुया आनी देवाचेर विस्वास दवरया आनी स्वत मानया की देवान म्हजे पासत दवरलां तें हांव घेतलो म्हाका मागची गरज ना हें मनान रिगोवया. Isn't it much easier to defend what you already have instead of trying to get something that you don't have? आमचे लागीं आमकां देवान पळय करून दवरलां ताचेरूच बाबाक दवरून रावंक बरें की आमी आनीक मागूंक बरें. कितें बरें म्हणटात तुमी कितें सोंपें देवान करून दवरलां ताचेरूच विसो घेवंक बरें ताचेरूच बाबाक दवरून स्वत मानूंक बरें दादोशी जावंक आमी मागत रावंक बरें. Above time. What I'm saying is, okay, with the 2 crore example, no? If somebody has that, I'm going to retire, and then you ask him, what do you need? And somebody in the Middle East, he says, I need 2 crores. Now, he's all the time struggling, 2 crores, Metole, Medpana, this, that. Now, if he knows that already the 2 crores is in Goa, in his bank account, he has to just make sure he looks after it, he invests it, and then he protects it, invests it, rather than it's easier to look after that than to actually start earning, because that is
what does Satan wants us to do? He wants to say, you have nothing. Come, do it. So it is already what we are already in Christ. And that is what we must be able to bring out by faith. Yeah. Yeah. आता भावार्थानूच म्हणटा त्या मनशाचे जाचे लागीं 2 फ्रूट त्या बँकान आसले. समज तूं एक मनीस म्हणटा आपूण आतां रिटायर जाता, आतां म्हाका पयशे जाय जातले आनी ताका 2 फ्रूट मेळटात, ताच्या बँकान पावतात. आतां ताणें कितें करपाचें? ताणें म्हणपाचें आतां हांव रिटायर जाता, आतां म्हाका दुसरें काम सोदचें पडटलें, नाल्यार हांव कहो जेवचो खातलो, म्हज्या भुरग्यांचें कोण परामर्श जातलो कसो म्हणपाचें की म्हाका ती 2 फ्रूट आहा न्ही, हांवें ते बरे भशेन सांबाळूंक जाय, होगडावंक न्हय हाचेर ताचेर हाका ताका गरज नासतना. तें सांबाळपाचें म्हजें काम आनी दादोशी रावन तें जाय ते प्रमाणे म्हाका गरजेक जाय जाय तें काडून तें दुडून वापरपाचें. Brother, I'll just make another phone call, huh? 1 minute. Okay? Our Father in heaven, we come to you in the name of Jesus. सगळींच्या बापा, आमी तुजे इश्टीं परत येता जेजूच्या नांवान. If I have said something which is not as per your word, as per your interpretation, your view of your scriptures, forgive me. बापा, जर तर हांवें आतां कसली चूक केल्या तुज्या उतरा बद्दल, म्हज्या उतरांतल्यान हे समजणी दिल्या ताच्या उतरांतल्यान कितें चुकलां जाल्यार म्हाका बोगोस. I have done to the best of my ability and as much as I could hear your spirit. म्हजे लागीं जाता ते प्रमाणे दुनिया हांवें केलां आनी तुवेंच म्हाका स्फूर्ती दिल्याय आनी म्हज्या मनान घालाय ते प्रमाणेच हांवें केलां. What I believe to be the truth आनी हांव तें सत मानतां की सतूच हांव उलयलां about our inheritance and our heritage as your children. हें सत जें जावन आसा आमचें एरांज, आमचें दायज जें तुवें आमकां सांबाळून दवरलां. Because your word says we are joint heirs with Jesus. That means we write on the same on checkbook, we write joint signatures. जशें आमी हे संवसारान चॅक बुकींचेर जॉयंट अकावंट आसता तेन्ना जॉयंट हें म्हण बरयता, तशें दुनिया तुवें आमकांय तुज्या बराबर तुजे भागेली वांटेली केल्याय. That's an amazing privilege that you have given us. आनी ही जाण असली एक तुजी व्हरती संदी दुनियांची तुवें आमकां दिल्या हांगा. Let us be good children. Thank you and praise you in Jesus' name. आमी सगळीं बरीं देवाचीं भुरगीं जावया. आर्गां तुका जेजू, आंगान तुका जेजू. हालेलुया. Praise